आज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द बजेट हाजेर म्हणजे सगळ्या सेक्रेटरींची मिटींग ऑर्गनायज केल्ली आनी त्या सगळ्या सेक्रेटरी कडल्यान बजेट इम्प्लिमेंटेशना खातीर ज्यो ज्यो गजाली आमकां करपाक जाय ताजेर करपाक ऑलरेडी आमी स्टार्ट केली आनी त्याच धर्तीचेर कशा पद्दतीन करप हें सुरवात केलां. सगळ्यात पयली 84 डिपार्टमेंटाचे विजन डॉक्युमेंट्स जो आसा तो 84 डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी करून घेतला. ताजो कंपायल करून तो विजन डॉक्युमेंट गव्हर्मेंट म्हणून दिलो वयतलो. दुसरें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जेचेर आमी पूर्णता म्हणजे 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम आनी 90% फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया किंवा 70% फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अशा पद्दतीच्यो जवळपास 122 स्कीम्स वी हॅव आयडेंटिफायड. आणि त्यो स्कीम्स ज्यो आसा ज्यो काही स्कीम्स ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्यो, काही जाणांक आमी प्रपोजल धाडला, काही जाणांचे जाता तितके बेगीन आमकां फंडिंग्स येतले. काही पेंडींग युसीज आशिल्ल्यो फाटल्या 15-20 वर्सां पासून जो युसीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो युसीज आमी क्लियर केल्या. फक्त 3 युसीज हे उरल्या. हांव आतां मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे 9 lakhs रुपीज घेतलेले सुद्धा युसी केन्ना तरी आयले, ताजे 89 lakhs रुपीज एकदां फारीक करचे पडटा विच इन द इयर ऑफ द 90s. बट त्यो युसीज केन्ना दिवपूच नाशिल्लो, केन्ना तरी कोणी भर दिवंक नाशिल्लो. पूण आमी 100% युसीज सगळ्यो कंप्लीट केल्ल्या कारणान आमकां नवीन फंड्स घेवपा खातीर आमी सगळ्यो युसीज 100% युसीज सबमिशन केल्यो. ओके, आमी 2 कन्सल्टन्सी फर्म्स हॅव आयडेंटिफायड आनी वीच वील बी वर्क इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीच इज द ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट. आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी 2 फर्म्स फायनलायज केल्या. वीच इज वन इज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट आनी धाराशावा अशी 2 ऑर्गनायझेशन आसा जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर वेगवेगळ्या स्टेटींनी काम करता आनी आमच्याय कडेन ह्या कडेन काम करतले वेगवेगळे वीच इज ओनली ऑन द शेअरिंग बेसीस. ताका आमी गव्हर्मेंटाचे वेगळे कसलेच पेमेंट्स करिना. कितल्यो स्किम्स ते हांगा हाडटले, कितल्या पर्सेंटेजीन फंड्स हाडटले, तेज्या सक्सेस फीस बेसिसाचेर तांकां पेमेंट्स केले वयतले. ओके, परत आमी बरेचशे फावटी ज्यो स्किम्स हांगासर आसा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल DSSY सारकेली स्कीम ती थंयसरूय आसा. त्या स्किमीक इन लायन करून घेवपा खातीर आमी वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्कीम आयडेंटिफाय केल्या आनी ताज्याय बरोबर गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट केंद्र सरकारच्या बरोबर काम करतले. पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणजे PFMSचे ऑफिस जे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आसा तेजो पुराय यूज म्हणजे स्टेटीन येवपी फंड्स आसतलो ताच्या खातीर आमी पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या ऑफिसाचो पुराय यूज करता. गिफ्ट जे ऑर्गनायझेशन गव्हर्मेंटान फॉर्म केला ताजे रोखडेच आमी इम्प्लिमेंटेशन जे आसा इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट जातले. चीफ मिनिस्टर फेलोशीप प्रोग्राम हो ह्या म्हयन्याच्या एंडींग पासून तेजे एडवर्टायज जातले. दोज फेलोज दोज वर रिक्वेस्ट म्हणजे जे काम करपाक रेडी आसा तांकां घेतले वयतले. आत्मनिर्भर भारतचे 100% इम्प्लिमेंटेशन जे आसा हे आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी सक्सेसफूल रित्या कंप्लीट केले. ओके, नेक्स्ट विषय जो आशिल्लो इज डिपार्टमेंट वायज, म्हणजे डिपार्टमेंट वायज वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची म्हणजे जी कामां हांवें म्हज्या बजेट स्पिचीत उल्लेख केला त्या कन्सर्न सेक्रेटरीक आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला, तांकां टार्गेटेड डेट दिल्या. मागीर ती इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामां आसतली, रिफॉर्म्सची कामां आसतली, अमायंडमेंट्सची आसतली, रुल्स चेंजीस आसतले. प्रत्येकाक डेट दिल्या, तेजी इनॉग्रेशनची डेट जशी ठरयल्या खंयच्याय प्रोजेक्टाची तशीच फावंडेशनची डेट ठरयल्ली आसा. त्याच बरोबर इन अमायंडमेंट आसतले किंवा फॉर एक्झाम्पल कॉर्पोरेशन मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म हाज्यो डेट्स ज्यो आसा ह्यो ठरयल्या त्या डेटी प्रमाणे ते कार्यक्रम जातले. हाज्या व्यतिरिक्त द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी विजन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल जाल्यार ह्याज्योय डेटी ज्यो आसा त्यो निश्चित केल्ल्यो आसा. ह्या फुडल्या 21 डिसेंबर 2021 पर्यंत ह्या प्रत्येकाच्यो डेटी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द फावंडेशन स्टोन घालप हे सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो तांकां दिल्ल्यो आसा. ताच्या खातीर प्रत्येक सेक्रेटरीक ते नोट करून घेतला आनी त्या पद्दतीन ते काम करतले. ग्राउंड लेवलाचेर जे आमचे स्टाफ आसा ते काल हांवें मामलेदार, BDO, मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर्स हांची मिटींग घेतली. तांच्या लेवलाचेर सगळें काम एकदम स्ट्रीमलायन करून, जश्यो की मुणकारीयल केसीस आसतल्यो, टेनन्सीज केसीस आशिल्ल्यो तांच्या कडेन आशिल्ले, हें सगळें काम स्ट्रीमलायन तांच्यो डिफिकल्टीज आयकून घेतल्या. थंयसर तांकां व्हेकल्स आनी कितें आसा त्योय रिजॉल्व करपाचें थारलां. आमी गव्हर्मेंटाचे 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या ज्या जाग्यार पडीक आसा, ज्या ज्या जाग्यार बेश्टे कितलींशींच वर्सां पडून आसा बिल्डींग, त्यो सगळ्यो इन यूज हाडपाचें थारयलां. आमचे PWD इज वर्किंग ऑन इट. PWD सगळ्याक वेवस्थीत त्या कामाक लागल्या आनी रेंटल बिल्डिंग्स ज्या ज्या आसा आमी थंयसर वी आर शिफ्टिंग इन इदर विदीन गव्हर्मेंट बिल्डींग
अदरवायज म्हणजे फॉर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे BSNL सर्कलीचे ऑर्गनायझेशन थंयसर आमकां 50% रेटीचेर मेळटा. थंयसर ऑक्टोबर पर्यंत बऱ्योचश्यो बिल्डिंगो आमी शिफ्ट करपाचे ज्या ज्या जाग्यार आमी रेंटला जेणे करून तेंय काम जे आसा तें हांवें सगळ्या जाणांक दिलां. डेफिनेटली हांव आनी एक गजाल मुद्दामून सांगता म्हणजे नाबार्डा कडल्यान आतां पर्यंत जे 2.5% लोन मेळटालें तें फाटली गेली कितलींशींच वर्सां फक्त 40 कोटी रुपया घेतले वयतले. आय एम व्हेरी मच प्राऊड टू से दॅट ह्या वर्साक आमी 250 कोटीचेर पावल्ले आसा. म्हणजे 40 कोटी वयल्यान 250 कोटी लोन हे फक्त 2.5% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर आमी घेतले. अदरवायज आमकां 7%, 8% घेवचे पडटाले. नाबार्ड म्हणजे खूब वर्सां जाली गेली 12-13 वर्सां रेट कमी म्हणजे इल्ले कमी जायत येयले. ताज्या फाटल्या वर्सा ते 40 कोटीचेर जातले. हांवें फाटले फावटी इम्प्रूव करून 80चेर येयले. हे फावटी 250चेर आमी व्हरपाक शकले. कारण नाबार्ड हे इट इज एन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर RIDF लोन म्हणटा ताका, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोन. डेफिनेटली फुडल्या वर्सा जे आसा ते आमी 500 कोटीच्या पर्यंत RIDFचे लोन घेतले. हो आमचो टार्गेट आसा जेणे करून आमी 7% लोन घेवचे पडटले. ते न घेता फॉर द कॅपिटल वर्क फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या लोनाचो आमी यूज करतले. हाज्या खातीर आज सांजचे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या सकयल सगळें काम करता त्या सगळ्यांची मिटींग आसा जेणे करून परत एकदा स्वयंपूर्ण गोवा हाका चालना दिवन आमी गांवापर्यंत पावून हो कार्यक्रम यशस्वी करपाचो. ताजें टार्गेट एक 30th मे ताज्या पयलीं जावपाक जाय म्हणून ताजी टार्गेट दिल्या. ताका थोडोसो प्रोसिजरल आसा बट 30 मेच्या पयलीं ते कॉर्पोरेशन जे आसा पुराय फॉर्म जातलें. हे सगळे सेंट्रल स्किमी आहा न्हू तुजे सगळे एकी कडेन जर कितले कोटी मेरेनचे बेनिफीट गोंया पर्यंत येता? दोन गजाली भितर आसा. म्हणजे हितून एक 100% स्कीम आनी वीच इज अगेन फॉर द दोन गजाली म्हणल्या पेक्षा तितून एकदां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक येवपी पयशे, एकदां सबसिडीच्या रुपान येवपी पयशे. ओके. दुसरे 70-30च्या रुपान येवपी पयशे आनी मागीर 100% येवपी पयशे. हांव एट प्रेझेंट जर आमी पळयत जाल्यार हांव आतां पर्यंत PWD येयल्ले पयशे हांव सांगना बट इट इज एप्रॉक्सिमेटली वी आर टार्गेटींग फॉर द 4,000 कोटी पर्यंत. एप्रॉक्सिमेटली 4,000 कोटी पर्यंत सगळे मेळून हांव PWDच्या डायरेक्ट येवपी पयशांचे सांगना. केंद्र सरकारा कडल्यान गोवा सरकारा कडेन येता. 4,000 ते 5,000 कोटी रुपया पर्यंत येवपाक शकता आनी ताज्या खातीर आमी ऑलमोस्ट हे प्रयत्न सुरू केले. कितले तुजे पयशे वाचतले? ऑलमोस्ट आतां आसा पळय तेच्या 50% ते कमी जाता. ओके. ह्या मिटिंगेन रेव्हेन्यूचेर कितें डिस्कशन जालें? रेव्हेन्यू कसो टायटन करप तुजेर? ऑफकोर्स ताजेर फक्त आज आमचो GST कमिशनर इज ऑन लीव त्याच्या खातीर बट बाकीच्याय डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू हाचेर वेगळी लिंकींग विथ द अदर डिपार्टमेंट जशें एक्सायज GST ताच्याच बरोबर TCP हांची मिटींग जी आसा ती सेपरेटली जाता. आमी ग्रामीण हितूरूच यूज करतले. ते लोन जे आसा पळय न्ही हे कित्याक कमी जाल्ले तें सांगता तुका. ते लोन आमी बेश्टेच मागले आनी मेळना. इट इज नॉट अ बॉन्ड. आमकां प्रोजेक्ट तांकां दिवचो पडटा, तो प्रोजेक्ट सँक्शन करून घेवचो पडटा आनी तो ग्रामीणानूच आसल्या कारणान तो आमकां मेळपाक शकता. म्हणून हांवें म्हटल्यार रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ग्रँट किंवा फंड आमचे कडेन आमी वर्ल्ड बँकेचो 20 कोटीचो ग्रँट हाडला. इट इज नॉट अ लोन आनी तेज्या मार्फत आमकां ऑलमोस्ट सगळी कडेन डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे जे प्रोजेक्ट जाता ते तेज्या मार्फत जाता. त्या खातीर आमकां तो दुसरे कडेन वापरपाक मेळना. म्हणून तर हांवें म्हटलें 40 कोटी वयल्यान आमी 250 कोटीचेर पावल्ले आसा. सगळ्या पेंडींग प्रोजेक्टाचेर चर्चा जाली. आमी गोवा प्रगतीच्या अंडर तुमी बजेटाचे बुक जर काडून पळयत जाल्यार फाटल्यान लिस्ट लायला वीच इज एन गोवा प्रगती प्रोजेक्ट. म्हणजे PWDचे 18 प्रोजेक्ट आसतले, GSIDCचे जवळपास 22 प्रोजेक्ट आसतले, WRDचे 15 प्रोजेक्ट आसतले. आमी ताका डायरेक्टली गोवा प्रगती म्हणून फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान ताका डायरेक्ट एप्रुवल मेळटा. एवरी 15 दिसांक गोवा प्रगतीचो फॉलोअप हांव स्वता घेता आनी जेणे करून ते प्रोजेक्ट जे आसा हे 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत मोर दॅन 70% प्रोजेक्ट हे गोवा प्रगतीतले प्रोजेक्ट पुराय जाता. साखरेचो बस स्टँड 23 तारखेक इनॉग्रेशन आसता. 23 तारखेक